आताची अपॉइंटमेंट तुम्ही पहिला आता कितलं लेट झालं आम्ही सगळी जण मेळपाक आयली कित्याक आमी 4.5 वर्सां जेन्ना आतां पळय जे फाटल्यान फुडल्यान धांवता हे लिडर जेन्ना गायब आशिल्ले 4.5 वर्सां बीजेपी कडेन झगडपाची आमी आशिल्ली प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले पळय प्रोटेस्ट जाले जितले पळय इश्यूज घेतले आमी घेतले 4.5 वर्सां हे काँग्रेस पार्टी आज जे ऑर्गनायझेशन म्हणटात जे कडेन जे म्हणटात पळय 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कडेन 40 लिडर तयार आसात म्हणटात पळय हे आमचे पुरस्कार आमी मेल्या 4.5 वर्सां आपलो संवसार आपलो धंदो सोडून 4.5 वर्सां हे पार्टेक दिली आमी ऑर्गनायझेशन केले 10 ZP खातीर काम केले 1 MP खातीर काम केले म्हणून आमी आमच्यो सगळ्यो जे पळय आसात कितें मांडपाक आयली आनी तेन्ना आमकां हांगा MK शिकान भायर येवन सांगलें की सस्पेंडेड आसा तांकां मेळना हांवें विचारलें सस्पेंडेड आसा तांकां मेळनात आमकां जाल्यार आमकां लेटरूय दिवना काय दिवना आमकां खबरूच ना कित्याक सस्पेंड केला म्हणटकीर ते मागीर म्हणपाक लागले म्हणटकीर म्हाका स्वताक दिसता म्हाका बाकीच्यांचे खबर ना म्हाका स्वताक दिसता की आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज करताली ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट खंयचोय मिनिस्टर आसूं हांव वचून आवाज करताले हे गोंयकारांक सपोर्ट करताले हे मे बी काँग्रेस पार्टीक म्हजे आवडनासतले म्हणून तांणी म्हाका सस्पेंड केला म्हणून सांगला वचून सस्पेन्शन लेटर दिवना कित्याक म्हाका खबर आसा हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज कांयच करूना आनी हांव इतलेंच सांगता की हांव फक्त मेळपाक गेल्लें की हांवें 4.5 वर्सां कितें काम केलें आनी आज जेन्ना ताणें सांगलें म्हाका सस्पेंडेड केलें तांणी नांवूय सांगना कित्याक केलें तेंय सांगना आनी आमी आतां हांगा आयिल्ले पळय बाकीचे जशे पळय फाटल्यान धांवता ते टिकेटी मागपाक येवून आशिल्ले आमी मांडपाक आशिल्ले पूण जर पार्टेक आमचें आयकून घेवपाचें ना जे दिसा आमी रेजिग्नेशन दिलें त्या दिसाच्यान आतां पर्यंत खंयचेच लिडरान आमकां कॉन्टॅक्ट करूं ना म्हणून आमी आज मेळपाक आयिल्ले पूण पार्टेक जर आमची किंमत ना जाल्यार आमकां फुडें आमचो विचार करचो पडटलो आज आमी ताका सांगपाक गेल्ली की कशें आमी ऑर्गनायझेशन केलें किंवा आमी फुडें इलेक्शनाक कशी वचपाची आसा कितें केलां आमी 4.5 वर्सां हें जर तांकां आयकूनच घेवपाचें ना आमी आनी कांय सांगपाक शकना आज म्हणजे 4.5 वर्सांच्यान तुम्ही काँग्रेसीक आसा न्ही 4.5 वर्सांच्यान मी 4.5 वर्सां जेन्ना इलेक्शन जातकीर गिरीश चोडणकर रिजायन जावन गेलो तेन्ना लिडर पयलीं तुमी पळयलां आसतलें काँग्रेस पार्टीन आमचे सारके जी यंग आसा तीच आशिल्ली जे कॅन्डिडेट आशिल्ले 22चे आमी गेल्या हे लिडर नाशिल्ले ZP इलेक्शनाक किंवा MP इलेक्शनाक हांव वाळपय जावं सावड्डे जावं धार बानोडे जावं मडकय मतदारसंघात मोरगांव खंय आपयता थंय काम केलां 4.5 वर्सां काम हांवें मरून केलां जेन्ना गिरीश चोडणकर नाशिल्लो आनी आमचो एकूच प्रश्न आशिल्लो की आमी विचारपाक सोदतालीं गिरीश चोडणकराक जर तुमी हाडला एज अ प्रेसिडेंट जाल्यार जो रेजिग्नेशन 2-3दा दिल्लो तोच मनीस कित्याक एक नवो फेस काँग्रेसीन कित्याक दिवना काँग्रेसी कडेन नवो फेस ना काय तुम्ही अशें चिंततात की गिरीश चोडणकर इलेक्शनाक वचपाक बरो आसा मागीर तो रिजायन जाल्यार जाता हें विचारपाक आमी गेल्लीं आमकां विचारपाक ताणें मेळपाक दिवना म्हणजे ताणें सांगलें 1 to 1 उलोवपाक सोदता आमी 1 to 1 उलोवपाक येवून आशिल्लीं हांगा आमकां टिकेटय नाका तुमचे कडेन आनी कांय नाका आमकां कितें जालां आमी कितें मागपाक सांगपाक सोदता हें मांडपाक आयल्या म्हजे बरोबर म्हजे PCCचे आशिल्ले मनीस ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले इलेक्टेड ZP आशिल्ले जर तुमी इलेक्टेड ZP PCC आनी ब्लॉकाचे जर प्रेसिडेंटाक हें करना तर आनी कितें सांगतलीं आता तुमची वेगळो विचार करपाक पडटले म्हणटा तुमी जर आमी वेगळो विचार करपाचो वचून विचार करूं ना पार्टेक जाय जर दिसता मनीषा उसगांवकारान 4.5 वर्सां काम केलां खरेंच पार्टे खातीर काम केलां तांकां जर फुडल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक मनीषा उसगांवकाराची आनी ताच्या टिमीची गरज आसा पार्टेन सांगचें ना जाल्यार मागीर फुडलो विचार मनीषा म्हाका एक सांग गोंया 4.5 वर्सां तुमी काँग्रेसी खातीर काम केलें पूण आतां तुमकां स्टॉप केलें काम करपाक काय कितें जालें आतां स्टॉप केलें म्हणजे आतां पळय खंयच्याच मिटिंगेक गिरीश चोडणकर प्रेसिडेंट जाल्ल्या कोणाचोच कॉल ना कोणाच्याच खंयच्याच मिटिंगेक आमकां आपयनात कांयच काम दिना म्हणून आमी खरं बसचें खरं स्वता तरी काम केल्लें बरें न्ही मनीषा गिरीश चोडणकराक तुमी केन्ना पासून वळखता गिरीश चोडणकर कितली वर्सां काँग्रेस पार्टी आसा न्ही गिरीश चोडणकराक आमी पयलींच्यान वळखतात आनी गिरीश चोडणकर कितलेदा रिजायन जालो तेयी आमकां खबर आसा प्रत्येक इलेक्शन जातकीर तो आपली हें सोडटा आनी कात सोडून वता म्हणटा पळय तसो तो सोडून वता हेंय आमी पळयलां म्हणून आमी कितें म्हणटा नवे कोणे मनशाक कित्याक तो इलेक्शन जातकीर भितांनी गायब जाता असो मनीस या एक नवो स्ट्रॉंग यूथ दिया आमकां पार्टी प्रेसिडेंट जो ऑर्गनायझेशन वतलो आमी अमकोच म्हणना पूण नवो फेस दिया हें आमी मागणी करतालीं न्ही वेगळे विचार म्हणले कितें वेगळे विचार तुम्ही
चिंता कितें मिनींग कितें तेजें? आम्ही इतले सांगता, आम्ही जेन्ना सांगिल्ले फाटल्या हाका आमी सांगिल्ले जेन्ना गिरीश चोडणकर रिजायन जाल्लो ताका काडून आशिल्लो किंवा ताची खुर्ची कोणे व्हरून घेवून आशिल्ली, तो आपल्याकडे जायना म्हणून 3 रिजायन करून वता आणि परत जायना आशिल्ल्या मनशाक हाडून बसयता तेन्ना गोंयचो लोक ताचेर कसो विश्वास दवरता? Do you accept him as a president at the moment? आ? Do you all accept him as a president at the moment? DPCC? कोण म्हाका म्हणटा तूं? तुका कोणाक पळयता? हांव सांगता न्ही नवो दिया, यूथ दिया. कित्याक काँग्रेस पार्टी कडेन कोण नवो यूथ ना? जो मनीस जायना म्हणून वता एक नॅशनल पार्टी. गोंयांत जर 10 झेडपी तयार जाता, एक MP येता, आमचे कडेन कित्याक ना? दिया आशिल्ली, कितलीशीच नांवां गेल्ली, एस्परंट नांवां कितलीशीच गेल्ली. मग आमकां जर जनरल सेक्रेटरीक तुमी कॉन्फिडन्सान घेनासतना वयल्यान जर आदेश हाडटा, आमकां कळना हे सगळें कित्या खातीर करतात? मनीषा, तुमची जी फायट आसा पळय आतां फायट आसा ती बीजेपी कडेन आसा काय काँग्रेसी कडेन आसा? आमची बीजेपी कडे फायट आसा आणि ती बरे भशेन वचपाक जाय म्हणून आमी भितात. कित्याक आमी जर फायट कशी फायट आसा म्हणजे प्रत्येक प्रोटेस्टाक हांव वता. तुम्ही कारापुराक पाहिला आसतले, वाळपय मतदारसंघात कितले आमदार आयले सोदून काडा. हांव झगडटा एकले, मिराबाग हांव गेले, कितले आमदार आयले ते तुम्ही सोदा. तुम्ही आमकां विचारू नका, तुमच्या मनाक विचारा कितल्या आमदारांनी तुमकां सपोर्ट केलो. चिंबल आम्ही धावल्या, जाता थंय आम्ही धावल्या. हांव एक सांगता, पार्टी इम्पॉर्टंट न्ही, गोंयकारां खातीर आवाज उठोवपाक मनीषा उसगांवकर आनी ही टीम सदांच आसतली. पूण तुम्ही सदांच सांगता आमी पार्टीक लागून काम करता, पार्टी म्हणटा ते आमी करतले. आयज कितें जालें तर? आय पार्टी सांगता ती आमी करता आनी आतांय करता, पूण पार्टेन आमकां विचारपाक जाय आशिल्लें न्ही. पार्टीची थोडी जबाबदारी आसा. सगळेच आमी एका सायडीच्यान कशें एक व्हडलो प्रेसिडेंट जर चेंज करता, जो नाका म्हणून गेल्लो मनीस आसा ताका हाडटा. पार्टीन जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमकां कॉन्फिडन्सान हो ट्रेजरर आमचो, हाका काडून दुसरो ट्रेजरर केलो. कित्याक केलो? कितें तरी सांगात न्ही आमकां, कित्याक बदललो तो? आमचो एकूच प्रश्न, अमित पाटकर जर चेंज केलो काय प्रॉब्लेम ना. कित्याक चेंज केलो? इलेक्शनाच्या टायमार 6 म्हयने आसतना पार्टी प्रेसिडेंट कित्याक चेंज केलो? आणि चेंज केलो तरी केलो. जो नाका म्हणून गेल्लो परत रेटिंग ताकाच कित्याक हाडलो? आता तुम्ही मेळपाक गेले तुमच्या पार्टी लिडराक, तो तुमकां मेळ्ळो ना हो ना हो कितें सांगलें? आमकां ताणें कितें सांगलें? पयलीं आमकां ताणें सगळ्यांक मेळटा म्हणून सांगिल्लें. मागीर खबर ना कोणें कितें सांगलें ताका. ताणें डायरेक्ट सांगलें की नामी दिली, सगळ्यांची नांवां दिली, कोण कोण मेळपाक सगळें खबर आशिल्लें. मागीर आतां ताणें सांगलें सस्पेंडेड कोण आसा तांकां मेळना. हांवें म्हणलें आमकां सस्पेंडेड लेटर दिवना काय ना, आमकां खबर सुद्दां ना कित्या खातीर. म्हणटकीर आमी सांगलें आमकां जर करूंकूच ना सस्पेंड. ते म्हणटा कोण म्हणटा केलो म्हणटा, कोण म्हणटा कोरोना म्हणटा. कोरोना जाल्यार आमी मेळटात म्हणून सांगलें. मागीर ताणें सांगलें 1 to 1 मेळटा. आमी सांगलें 1 to मेळपाक आमी टिकेटी मागपाक येवना किंवा पोजिशनां मागपाक येवना. आमचे जे प्रॉब्लेम आसा, आमकां सगळ्यांक जेन्ना दिसता की आमकां एक नवो फेस प्रेसिडेंट जाय आशिल्लो, एक यंग जाय आशिल्लो, हें आमी सांगपा बद्दल आमकां ताणें सांगलें मेळना. म्हाका दिसता की सेंट्रलाच्यान आतां ते आयला. तुमी कशें मिडिया म्हणटात ते कितें तरी भितरली वा आमचे भितरली कितें तरी दुरावो जाला, तो एकठांय करपाक आयला. म्हाका दिसना. म्हाका दिसता तो आपूण प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हो कित्याक बरो हें सांगपाक गोंयकारांक आयला. तुमच्या वांगडा कितले लोक आसले? तुमच्या वांगडा आता तुमकां मेळोंक ना तो. आता तुमकां मेळोंक ना तो. आमकां ताणें आमचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह गेलो, ताका म्हणपाक लागून 1 to 1 मेळटा. आमी सांगलें 1 to 1 आमकां मेळपाक आमी हांगा टिकेटी मागपाक येवना, पोजिशनां मागपाक येवना. आमी जे आमचें मांडलां की आमकां एक नवो फेस प्रेसिडेंट दिवचो, कोणूय दियात. तो सावथातलो दिया, नॉर्थातलो दिया, कोणूय दियात. रेजिग्नेशन दिला जाल्यार ताणी सस्पेंड कशें केलें तर म्हाका? म्हजें रेजिग्नेशन हांवें त्या दिसा पार्टी रेजिग्नेशन दिवना. हांव आतांय सांगता, हांवें काँग्रेस पार्टी रेजिग्नेशन दिवना. हांवें जनरल सेक्रेटरी रिजायन दिलें. कित्याक आपल्या जनरल सेक्रेटरी विचारनासतना जर तुमी पार्टी प्रेसिडेंट आहात, हांवें लेटर दिलें आनी ताणें लेटर दिवन सुद्दां आमकां सस्पेंड केलें म्हणून सांगलें. मनीषा, तुम्ही कितले जाण आसा? कितले जाणांचो ऑब्जेक्शन? कितले जाण आसा तुम्ही काय म्हणटा? कितले रे कितले? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.